जनावरां मरत आसात. मुख्यतः गांवठी जनावरांत हो रोग मोठ्या प्रमाणात जाला कारण तांचें वॅक्सिनेशन जावना. स्ट्रे कॅटल जांकां म्हणटात, भटकी गोरवां जांकां मालक ना, अशा गोरवांतल्यान हो मोठ्या प्रमाणात प्रसारीत जायत आसा. आणि त्यामुळे जे शेतकरी आसात तांच्या गोरवांत तो पसरता. हाचे पसरपाचें प्रमाण कोविडा पेक्षा वायट आसा. कारण कितें म्हणटा ते जे किटक मूस हांचे थ्रू तो फैलावता आणि तांचेर कंट्रोल हाडप म्हणजे केदी मोठी यंत्रणा आसा तुमचे कडेन तें सोंपें न्ही. त्यामुळे अख्खें गोंय जवळ जवळ आमी धोक्यांत आसा अशें म्हणल्यार जाता. त्यामुळे जो भाग उरता तो म्हणजे गोरवां मेल्ल्याचें कंपेन्सेशन शेतकऱ्यांक मेळूंक जाय. आणि ताजे खातीर सरकाराचे कडेन कांय उपाय योजना अजून तरी दिसना. हे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान ऑलरेडी सुरू केला, पण गोवा गव्हर्मेंटाक अजून ताजी हें ना, म्हणजे अजून ताजी नातच ना अशें म्हणल्यार जाता. त्यामुळे आमची ही दुसरी मागणी आसा, म्हणजे एक तर LSD कंट्रोल करपा खातीर आनी ताचो मॅनेजमेंट करपा खातीर वॉर फुटिंगाचेर काम जावंक जाय, ही पयली मागणी. दुसरी मागणी तरी सुद्दां जो लॉस जाला आनी जावपाचो आसा ताज्या खातीर इकॉनॉमिक कंपेन्सेशन, आर्थीक मदत शेतकऱ्यांक मेळूंक जाय. ताची योजना करप वॉर फुटिंगाचेर ही दुसरी मागणी आसा. वॅक्सिनेशन म्हणटा आसतना आनी 2 वॅक्सिनेशनां खूब म्हत्वाचीं आसात. एक म्हणजे FMD, फूट अँड माउथ डिसीज, किंवा गोंयांत जाका लाग म्हणून वळखले वता, ताजें वॅक्सिनेशन सरकाराच्या हिशोबा प्रमाणे वर्साक 2 वेळा जावंक जाय. आणि शेतकऱ्यांच्या म्हणणे प्रमाणे तें वॅक्सिनेशनाचें लायफ खूब कमी आसा. त्यामुळे वर्साक 3 वेळा जावंक जाय. पण गेल्ले 1.5 वर्स गव्हर्मेंटान हें वॅक्सिनेशन करूना. अख्खे भारतभर करता पण गोंयांत करूना. ताचें कारण म्हाका कळना, कोणाकच कळना. म्हणजे फोंड्यांतच ते 8-9 ऑलरेडी मेल्ल्याचे रिकॉर्ड म्हाका स्वताक खबर आसा. आमच्या शेतकऱ्यांक मातशें लिपोवन दवरपाची एक टेंडन्सी आसा. पण हाका ट्रिटमेंट केला म्हणटकीर गव्हर्मेंटाक खबर आसा, पटकन तो सांगना, कारण साथीचो रोग आसा. बाकीचे शेतकरी ताजे कडेन संशयान पळयता. त्यामुळे शेतकऱ्यांक टेंडन्सी लिपोवन दवरपाची आसा. रोग येला पळय तो दूध हानिकारक आसा काय कितें ना, सुदैवान तो शेतकऱ्याक म्हणजे मनशाक येना. दूध जे येता पळय ताका ना, तेच म्हणटा, दुधाच्या मार्गान किंवा खंयच्याच मार्गान तो हाका येना. सुदैवान म्हशीत सुद्दां अत्यंत कमी प्रमाण आसा. गायांतच हो आसा. आणि वॅक्सिनेशन न अशी गांवठी गायची इम्युनिटी सगळ्यांत बरी आसता. पूण वॅक्सिनेशन गांवठी गायन न जाल्ल्या कारणान तो गांवठी गायन चड आसा. ऍक्च्युअली तेन्नाच इमिजिएट हे करून सगळे कडेन डिस्ट्रीब्यूट करून तेजे वॅक्सिनेशन जावंक जाय आशिल्लें. पूण 12 ते 15 दीस ते वॅक्सिन तशे आपल्या स्टॉकान दवरले आनी ताजे नंतर ते वॅक्सिनेशन केले गेले. तितून सुद्दां कितलेशेच जाणांक तो लोक तेन्ना प्रसारीत जालो. पूण मागीर तो वॅक्सिनेशन जाल्या कारणान मातशें हें कमी जालें. पूण आतां हळूहळू तो इतले कडेन प्रसारीत पावला की पयलीं म्हणजे दूध प्रोडक्शन जें आसा तें 50% आसली प्रजा वाडोवपाची किंवा गर्भधारणा जावपाची, हाजेर व्हडलो इफेक्ट जाता. आनी ताज्या कारणान फुडले जे लॅक्टेशन आसा किंवा फुडले जे फार्मराचे कितें प्रॉब्लेम गायीचे हें आसा ताका सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आनी फूल दूध धंद्याकूच हें मारक आसा. ड्रग्स जे असतात वेटरिनरी ते सुद्दां ना. हाजेर आमी डिरेक्टराक बरयल्ले, डिपार्टमेंटाक बरयल्ले. सो आमकां रिप्लाय आयलो की भरपूर स्टॉक आसा म्हणून, पूण ग्राउंड रियालिटी इज टोटली डिफरंट. कांयच स्टॉक ना एटलिस्ट. आनी जर आसा जाल्यार शेतकऱ्याक तो मेळना. जाय तेन्ना मेळना. सध्या चडशे शेतकरी प्रायवेटली घेवन मेडिसिन्स मारतात. सो सध्या एज एन एसोसिएशन आमचें एकूच म्हणणें आसा की जो स्टॉक सध्या लायफ स्टॉक आमचे कडेन आसा तो कन्सॉलिडेट करचो. सरकारान ताजेर एक व्हायट पेपर काडचो की बाबा ही इतली जनावरां आमी हाडल्या, हांकां कशी सांबाळया ते पयलीं सारके जाग्यार घालचे. आनी मागीरूच फुडें आनीक जनावरां हाडपाक अलाव करची. कित्याक अशी जनावरां परत परत एक्स्ट्रा हाडीत जर आमी रावले जाल्यार फाल्यां आमीच त्रासान पडटले. सो एक मेडिसिन्स मागीर वॅक्सिनेशन हे सगळें सरकारान आसा त्या जनावरांक पयलीं जाग्यार घालूनी.